रापणकार तेन्ना रापणकाराचे रायट्स काडलेले आनी मामी सारके फुडें येवन तेमकां पुनय आनी हें रायट्स दिवपाक पणजे व्हडलें एजिटेशन जाल्लेलें आनी मामी सारके फुडें आसले. मामी म्हणजे काळजांतल्यान म्हणून येता आमच्यानी आवय. ही आवय आपले पोरजेक चुरयताली. मामी तसलें केन्नाच घेवन वचो आपल्याचो फायदो पळोवंक ना. ते बारीक बारीक लोकांक मामी सदींच फुडें. काणकोणा असो डिजास्टर येयल्लो, बुड्डी येयल्ली. आमी काणकोणकार न्हू पूण आमी गोंयकार. गोंयकार म्हणून एक मामी लेजन्सी घेवन आपली हिम्मत घेवन आपली युनिटी घेवन आमी हांगासर 5 बशी वचून काणकोणा गेले. As a grandson, I've learned many things from her personally, mostly on how to behave as a person who is given a responsibility by the people of her constituency. त्या टायमार तो रोपिनियन कोर्टाक जर मामी झगडना जाल्यार हो गव्हर्मेंट आमकां पळोवंक मेळपाचो नासलो. हिंगा एसेंब्ली आसपाची नासली. हिंगासर CM पासून हिंगा आसपाचो नासलो. एक आसपाचो महाराष्ट्रावाडी आनी आमकां कोण MLA पासून मेळूंक वयतले आमकां बॉम्बे महाराष्ट्रान वचून पडपाचें. हे तेणी आमकां झगडून दवरला म्हणून आयज आमी अशें ओपन उलोवंक शकता आनी अशे लोक आतां आमचो फ्रिडमाक लागून जावं तशेंच आमच्या हक्काक लागून आमकां मामीन तशेंच महात्मा गांधीन आमकां शिकयलेलें आहा. बाब रुडॉल्फ हो तिच्या स्टेप्साचेर स्टेप्स दवरून मुखार वता आनी म्हाका खात्री आसा की ताकाय समाजा बद्दल काम करपाची खूब आवड आहा. तो करता वता वाड्या वाड्यांनी आनी रुडॉल्फान तिच्याच भशेन मुखार सरून जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वाठारांत सगळ्या लोकांक एक मामीची याद जातली की मामीचो वारसो बाब रुडॉल्फ मुखार चलयता आनी मामीन जें काम तिचें अपूर्ण आशिल्लें जें स्वप्न तिणें पळयल्लीं ह्या वाठारा खातीर ती पूर्ण करपा खातीर रुडॉल्फ झडटलो अशी आस्त बाळगिता आनी देव